मनशान जर कितलेय जोडले जाल्यार ते मातयेनूच वचपाक जाय, ते हांगाच उरपाक जाय, तो वयतना खंयच ते घेवन वयचे ना हें आमकां खबर आसा आनी ही म्हण आसा. अशें एक उदाहरण तुमच्या मुखार हांव दवरतात. तुमी नांव आयकलां आसतलें सुलतान मोहम्मद गजनी. एक क्रूर मनीस जाणें आमच्या भारतार 17 फावटी म्हळ्यार 17 फावटी जाणें आमच्या भारतार आक्रमण केलें आनी सगळे आमचे जे भारतांतली देवळां जावं भारतांतले जे राजा आशिल्ले तांकां लुटून ताणें हांगा शासन करूं ना तरी आसतना ताणें हांगासून लुटून आपल्या राज्यान व्हेले, आपल्या देशान व्हेले. जो देश आसलो आतांचो इराण, अफगानिस्तान आनी काही भाग आमचो भारताचो जे आतांच पाकिस्तानान आसा ह्या भागांचेर तेणी राज्य केलें आनी आमच्या भारतांतले खास करून आमचे सगळ्यात मोठे हिंदूंचे देवूळ जे महादेवाक समर्पित आसा ते देवूळ सोमनाथ टेम्पल तेणी लुटले आनी थंयसरले भांगार सगळे व्हरून आपल्या गजनी देशान जे आतां अफगानिस्तान आसा थंय तेणी व्हरून लायले. जो सुलतान गजनी आशिल्लो ताणें कितलेशेच देशांक लुटले आनी आपल्या देशान व्हरून सगळे लायले. पूण आयज त्या देशाची माती जाल्लेली आसा. पूण जे आमचे सोमनाथ टेम्पल तेणी लुटले म्हळ्यार थंयसर कितलीशींच आभुशणां भांगरां आसली ते तेणें लुटली. पूण आयज तर तुमी पळयत जाल्यार आमचे जे सोमनाथ टेम्पल आसा ते खंबीरपणे आजुनूय उबें आसा. म्हळ्यार कितलीशींच वर्सां हजारांनी वर्सां जालीं तरी ते आयज खंबीर उबें आसा. ताका कोणूच कांय करूं शकलो ना. हो गजनी कितले फावटी येयलो आनी ते लुटले तेणी मोडपाचो प्रयत्न केलो तरी आयज सोमनाथ टेम्पल आपले जे आसा अस्तित्वान आसा तशेंच आसा. पूण आयज ज्या गजनीचो जर तुमी महल पळोवपाक गेल्यार आयज थंय जमीन दुस्त जालेलो आसा. म्हळ्यार तूं कितलेंय कर लास्ट ती थंय मातीत आमी म्हणटा हे आयज ह्या उदाहरणासून आमकां पळोवपाक मेळटा. म्हळ्यार चडाच्या फाटल्यान धांवच्या पेक्षा बऱ्याच्या फाटल्यान धांवलेलें बरें. हेजेरसून आमकां एकूच कळोन येता की अती थंय माती आनी दुसरें म्हटल्यार सदांच बऱ्याच्या फाटल्यान धांवप ना की चडाच्या फाटल्यान. हो एक आमकां आमच्या लायफान एक शिकवण आमकां कळोवन दिता. आयज ना जाल्यार तुमी पळयतात की ब्रिटिशांनी आमचेर राज्य केलें. कितलीशींच वर्सां आमचे ब्रिटिशांनी राज्य केलें. पूण आयज आमची जी इकॉनॉमी भारताची पळोवंक गेले जाल्यार ब्रिटिशांच्या वयर आसा. तेंच्यांनी आमकां लुटून व्हेले. आमी 17च्या पयलीं आमकां भांगराची चिडया म्हणटाले. पूण भांगराची चिडी आयज आमची परत तिका पाकां फुटलेली आसा आनी भांगराची जायत येयल्ली आसा. कित्याक आमची इकॉनॉमी आसा 4थ्या नंबराचेर पावय जाल्ली आसा. 5व्याचेरसून 4थ्या नंबराचेर आनी तिसरें आनी दुसरें जावपाक आमकां टायम लागचो ना हें आमकां खबर आसा. पूण आमचो इतलो भारत समृद्ध आसा की आमी म्हणटात जय जवान जय किसान आनी आमचे भारताचें जें नांव आसा तें पयलीं पासून आमचो भारत जो आसा तो आमची संस्कृती आसा ती वयर आसा आनी सदांच वयर रावतली आमी म्हणूं शकता.